आमच्या कोलकाता प्रमाण जावं तांची शॉलां जावं तांची घरां जावं तांच्यो वस्तू दवरलेल्यो आसा. फादर प्रितीच्या भयणी भावांनो, मानेवंत आग्नेलाच्या चवथ्या नोवेनांत वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. मानेवंत आग्नेल भुरग्यापणारूच बोलवंत मिशनार जावंक आवडेता हो चवथ्या नोवेनाचो विशय. मानेवंत आग्नेल ल्हानूच आसतना पवित्र सोबेत जातल्या भोगतीच्या वातावरणांत नेमीत मिसळ जावन पवित्र सोबेच्या मिसावांचो उत्तेजीत साक्षीदार जावंक पावलो. देवाचे येवजणे प्रमाणे दुसऱ्यांक बरो मार्ग दाखोवंक बावतिजमांत भुरग्यांक माकल्यांत. हें करूंक कांय भुरग्यांच्या काळजांनी कुटुंबान नेमीत केल्ल्या मागण्या उद्देशी तशेंच बऱ्या मुल्यांनी विणलोल्या जिविता वरवीं पाद्रीपणाक आनी म्हत्वाची जिविताक देव आपोवणी किर्लूंक येतात. क्रिस्ती आवय बापायन आनी वडिलांनी आपल्या भुरग्यांक मिशनारी आपोवण्याक उक्ती रावंक उर्बा दिवंक आमचे कुटुंब देव आपोवण्याचो मोळो करूंक मिसांव फुडें व्हरूंक मागुया.
तुमकां सगल्यांक माई मोगाचो येवकार. ह्या मिसाची इतेसावां हे पोरी. बरी भलायकी मागता एबिगेल आनी फातिमा क्रूज सांता क्रूज. दिनवासनेचे मीस भेटयता आल्फ्रेडो आनी पपेचवा एस्तेव्स आगासायम. वेल्डन डायस हाच्या जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता वेलिंग्टन आनी सिल्विया डायस पोरवोरी. फ्रेजिया वालांका लॉपीस हाच्या जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता एंड्रू आनी आयरीन फ्रेडा लॉपीस आगासायम. मिनिनो मातेन्स पेरेरा आनी सेबी वाज आनी फामिलीक बरी भलायकी मागता कितेरिना आनी जॉलिंटन नोरोना राया. फामिलीक बरी भलायकी मागता जोआनिता रॉड्रिगीस कोल्वा. फामिलीक बरी भलायकी मागता पीटर वालेस आगासायम. एरिक विक्टोरिया वॅलरी आनी फ्रेडी हांकां बरी भलायकी मागता मटिल्डा कार्वालो कामुर्ली. दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता रेन्सल फेर्नांडीस नुवे. फामिलीक बरी भलायकी मागता जुलियाना आरावजो सांता क्रूज. बरी भलायकी आनी भुरग्याचें देणें मागता एलिस्टन आनी आलिना डायस कोर्तालीम. बरी भलायकी मागता क्रिस्पिनो आनी एनी डायस सांता क्रूज. दिनवासता आनी जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता लिओपोल्दो एंथनी आजावेदो सांता क्रूज. फामिलीक बरी भलायकी मागता आयरीन फेर्नांडीस वेलीम. फिलोफेन फेर्नांडीस हाच्या जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता एथेल्विना फेर्नांडीस पिलार. एसलीन फेर्नांडीस हाका बरी भलायकी मागता अनिता फेर्नांडीस पिलार. भुरग्यांच्या बरे भलायकी पासत आनी एडवीन ट्रावासो हाका बरी नोकरी मागता मिलाग्रिना फेर्नांडीस नावेलीम. आयच्या नोवेनाच्या मिसांत वांटो घेवंक पाट्रेकल सेमिनरी ऑफ राशल हातूंतले पाद्री आनी सेमिनरीस्ट आयिल्ले आसात. मानेवंत आग्नेलान आपली निमणी वर्सां राशोलसे सेमिनरींत काडली आनी थंयसरूच तो देवा अधीन जालो. आमचो उनुनीत येवकार सेमिनरीच्या रेतुराक पाद्री दोनातो रॉड्रिगीस सगल्या पाद्री आनी सेमिनारिस्तांक. मानेवंत आग्नेलाच्या उद्देशी तुमकां जायते उपकार आशिर्वाद आनी प्रेरणा मेळो म्हूण आमची मागणी. तशेंच इमॅक्युलेट कन्सेप्शन चर्च बेथूल थावन रोमार आयिल्ली आसा. तांच्या पाद्र विगार पाद्री फिलीप नेरी डायस हांकां आमचे येवकार. तुमच्या इतेसांवा पासत आमी ह्या मिसा बलिदानांत मागता. सगलीं आमी उबी रावन सुरवातेचें गीत गावुया. Moga co no Moskwa.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावे आमच्या सुमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवी आसूं. तुमची सोवी आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, मानवंत आग्नेलाच्या 97 पुण्यतिथी तयारेच्या 4थ्या नोवेना दिसाच्या मिसा बलिदानात वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचो मुख्य विशय मानवंत आग्नेल भुरग्यापणारूच बोलवंत मिशनार जावंक आवडेता. मानवंत आग्नेल ल्हानूच आसतना पवित्र सोबेन जातल्या भोक्तीच्या वातावरणात नियमीत मिसळ जावन पवित्र सोबेच्या मिसावांचो उत्तेजीत साक्षीदार जावंक पावलो. जेजूचो शीस, जेजूचो रूपकार. भुरग्यापणारूच पवित्र स्नाना वरवीं भुरगीं क्रिस्ताक एकवटतात. हो संस्कार घेतना दोवे न्हेसणे उदेशी क्रिस्ताक न्हेसून आनी त्या मागीर पेटलोली वात हातांत घेतना क्रिस्ताचो उजवाड घेवन भुरग्यां आनी क्रिस्ता मदें खोल संबंद रचून येवन भुरगें मिशनारी जिविताक खांद मारता. देवाचे येवजणे प्रमाणे दुसऱ्यांक बरो मार्ग दाखोवंक बावतिजमांत भुरग्यांक मागल्यात. हें करूंक कांय भुरग्यांच्या काळजांनी कुटुंबान नेमीत केल्ल्या मागण्या उदेशी तशेंच भुरग्यां बऱ्या मुल्यांनी विणलोल्या जिविता वरवीं पाद्रीपणाक आनी मोटवाशी जिविताक देव आपोवणी किल्लून येतात. क्रिस्ती आवय बापायन आनी वडिलांनी आपल्या भुरग्यांक मिशनारी आपोवण्याक उक्ती रावंक उर्बा दिवंक आमचे कुटुंब देव आपोवण्याचो मोळो करूंक मिसांव फुडें व्हरूंक ह्या मिसा भेटेंत आमी मागुया. आमकां देवान जायतीन देव आपोवणी फावो केल्यार प्रमाण मागता आसतना आमी सगळीं पातकी म्हूण ओळखून घेवया. देवाड आनी मनशाड केल्ल्या पातकांचो उगडास करुया. देवान आमकां दिल्ल्या आपोवण्या प्रमाणे जिवंक कुडी आमी चुकल्या. आमच्यो चुकी आमची पातकां ओळखून घेवया. ह्या पातकांची दूख धरुया. देवाचें बोगसणें मागुया. एकामेकाय लागीं बोगसणें मागुया. आनी सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदवीधार देवाक आनी तुमकां बाबां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच आंकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबां भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवीधार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. आमच्या ब्रदरान आमच्या मुखार दवरलेल्या इंतेसवां बरोबर आमची दर एकल्याची खासगी इंतेसावां आमचे दर एकल्याच्यो गरजो ह्या आल्तारार धरुया. आपले खातीर मागून आमचे लागीं मागला तांचोय उगडास करून तांचेय खातीर मागुया.
प्रार्थुया. तुजे पोरजेक सर्वेस्परा गोवळी दिवन तुज्या भुरग्यांची तूं जतन करताय. तुजे पवित्र सुबेचेर तुजो भक्तीचो आनी गोठायेचो आत्मोन धाड. तुजे वेदीचेर तुजो सेवाधर्म चलोवंक आनी उर्बेन आनी लिंटुवायन शुभ वर्तमान परगटूंक फावो तसले मुणयारी उपजय. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवत चलयता सासणांच्या सासणांक. बागेवन पावलून एफेसकारांक बरयल्लें चिटी वेलें वाचप. भुरग्यांनो, सोम्याच्या एकवटान तुमच्या आवय बापायक मान दियात. हो तुमचो कायदो. बासावणी लायलोली पयली आज्ञा ही, तुज्या आवय बापायक मान दी. आनी ही आसा बासावणी, अशें तुका बरें जातलें आनी लांब ओग ह्या संवसारान तुका मेळटलें. आवय बापायनो, तुमच्या भुरग्यांक राग येवचो सोयक दिवं नाकात. सोम्याचे शिकोवणे पोरमोणे तुमच्यो चुकी दाखोवंक आनी बूद दिवन तांकां बरी देखीन वयर काडात. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विस्वासी. परतून म्हणया, दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विस्वासी. तुवें रोचलाय तें सगळें तुका दिनवासूं सर्वेस्पोराक. तुजें बोग तुजें वंदन करूंक, तुजे राजवटकेची मोहिमा गाजोवंक आनी तुजी पदवी परगट करूंक. जबाब. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विस्वासी. अशें सगळ्या मनशांक तुजी वोती कर्तुत्वां आनी तुजे राजवटकेची लोकलोकीत मोहिमा कोडीत जावं. तुजें राज म्हणल्यार सासणाचें राज. पिणकेचे पिणकेक तुजी राज पदवी तोखता. जबाब. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विस्वासी. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विस्वासी. सगळ्यो ताच्यो कोन्यो मोगाच्यो. सोकला पडटल्यांक सर्वेस्पोर हात दिता. जुल्मान चेपलोल्यांक तो नीत उबी करता. जबाब. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विस्वासी. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. भागीदार जावच्याक देवान तुमकां आपयल्या. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मार्क पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमान तुका सोम्या. जेजून धाकटुल्या भुरग्यांक
हात लावचे खातीर लोक तांकां तांचे सुरशी हाडटालो. शिसांनी तांकां खोरायेन परतिली. हें पळोवन जेजू चडवलो आनी ताणें तांकां म्हळें, सुपुल्ल्या भुरग्यांक म्हजे सुरशी येवंक दियात, तांकां आडाय नाकात. कित्याक स्वर्गीचें राज तसल्यांचेंच. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, ल्हान भुरग्या परी देवाचें राज मानून घेना तो तातूंत भितर सरचोच ना. उपरांत ताणें तांकां विंगेंत घेवन आनी तांचेर आपले हात दवरून तांकां आशिर्वाद दिलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकान्नी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणानो, ल्हानपणांत सावन मान्यवंत आग्नेल पवित्र सोबेच्या वावरांत मिसळ जावन आनी खरो एक मिशनार कसो तो जावंक पावलो. भोगतीन ल्हानूच आसतना देवाच्या मोगान वाड जावप हें भोव गरजेचें. आनी ताका लागून मोगाच्या भाव भयणानो, कोंकणींत ही म्हणणी आमी जायते फावटी म्हणटा, तोन्नी वाल माटवार घालप. ल्हानूच आसतना तांकां देवाचो मोग, बरी देख दिवन ह्या भुरग्यांची वाड जावप भोव गरजेचें. उपरांत ती व्हडलीं जावन वाडटलीं हें चिंतून आमी रावले जाल्यार ती घोडेक वायट वाट धरतली. मोगाच्या भाव भयणानो, 18 ऑक्टोबराचे 2015 ह्या वर्सा रोमा शारांत वातिकान हांगासर आमच्या पाप सायबान दोगां घोव बायलांक आवय बापायक सांत म्हूण परगट केली. भाग्यवंतांचो दर्जो तांकां फावो केलो. आनी ती जावन आसात भाग्यवंत लुईस आनी भाग्यवंत झॅली मार्टीन. ही दोगांय बाळका जेजूच्या भाग्यवंत तेरेजाची आवय आनी बापूय. आनी भाग्यवंत करपाक तांचें कारण म्हणल्यार ह्या दोगांयनी आवय बापायनी तांचो हेतू, तांचो हावेस आसलो सदांच आपूण भाग्यवंत जावन आपल्या भुरग्यांकूय भाग्यवंत करूं. हो मोगाच्या बाबून तांचो हावेस जिविताचो आवय बापायचो ह्या. आनी ताका लागून तांकां देवान 9 भुरगीं फावो केलीं. ह्या 9 भुरग्यांतलीं 4 भुरगीं ल्हानूच आसतना अंतरलीं. पूण मोगाच्या भाव भयणानो, इतली देवाच्या मोगान भरलेली, इतली भावां भयणांच्या एकामेकाच्या मोगान नासलेली, आपल्या भुरग्याक मोगान देवाच्या मोगान वाडोवन ताणें आपल्या 5 भुरग्यांक देवाक भेटयलीं. ही 5 चेडवां तांची कार्मेलीत संस्थेंत मादूर जावपाक भितर सरलीं. आनी तातूंतलें व्हडांतलें व्हड भाग्यवंत को पेट्रन ऑफ मिशन्स मिसावान केन्नाच वचूंक ना, बाळका जेजूचें भाग्यवंत तेरेस. मोगाच्या बाबून ल्हान आसतनाच ह्याय भाग्यवंत बाळका जेजूच्या भाग्यवंत तेरेसाच्या मनांत, ताच्या मनांत सदांच आसतालें आनी तें म्हणल्यार ल्हान वस्तू करून भाग्यवंतपण जोडून घेवंक. आनी 14 वर्सांचें आसतना ताच्या मनांत, ताच्या काळजांत हो देवाचो पाटलाव करपाचो मोग ताचे भितर सरलो. आनी आपल्या बापायक घेवन ते ल्हान आसलें देखून ताका
ह्या कोवेंतान भितर घेवंक परमिशन घेवपाक आपल्या बापायक घेवन रोमा शारांत ते गेले पाप साहेबाक मेळूंक. पाप साहेब लिओ XIII हाका ते मेळ्ळे आनी परमिशन घेतले हे संस्थेन भितर सरूंक माद्र जावपाक. म्हाका भावा भयणानो, सादी मनशां ती. हो बापूय एक वॉच मेकर कसो आनी आवय झॅली मार्टीन एक लेस मेकर कशी आपल्या भुरग्यांक देवाच्या मोगान तांणी वाडयली, आपलो मोग तांकां दिलो. तर मोगाच्या भाव भयणानो, आयच्या ह्या दिसा आमकां दर एकल्याक करपा मागुया मान्यवंत आग्नेल हाचे मोजतीन. आनी आयची वाचपा मनान धरून ह्यो 3 वस्तू आमच्या कुटुंबांनी आमी जिवंक वावरुया. पयले सुवातेर देवाचो मोग. देवाचो मोग. आमचो कुटुंब देवाच्या मोगान वाडूंक फावो. आनी ताका लागून बावतिस्मा दिसा हो घेतलेलो सुपूत सदांकाल जिवितांत आमच्या भितर गोठ रिकोंक जाय. आयच्या पयल्या वाचपांत भाग्योन पावलो एफेसकारांक बरोवन म्हणटा, तुमच्या भुरग्यांक उलो कोत्ता, भुरग्यानो तुमच्या आवय बापायक मान दियात, तुमच्या आवय बापायचें आयकात, तुमकां लांब आंवक मेळटलें, तुमचो फुडार बरो जातलो. हे पवित्र पुस्तकांत आमकां मेळटा. आनी तशेंच देवाच्या उतरा वरवीं देवाच्या मोगान जरी तर आमी सगलीं वाडल्या जाल्यार आमचो सगल्यांचो फुडार बरो जातलो. आमी सगलीं भाग्यवंत जावंक पावतलीं. आमच्या घरांतूच आसून आमी मिशनरांक कशीं जावंक पावतलीं, जशें परी बाळकाजीच्या भाग्यवंत तेरेसान केलें. मोगाच्या भावा भयणानो, देवाच्या मोगान वाडटा म्हणटा आसतना खेरीत भाशेन आवय बापायनी हें मतीन दवरपाचें, भुरगीं देवाच्या मोगान वाडटलीं तांकां दोतोर मेळटली आयताराची ना, तें जावचें ना. पूण दर एकल्या आवय बापायचो कायदो ह्या भुरग्यांक देवाच्या मोगान देवाच्या उतराच्या बळान तांकां वाडोवंक. ह्या भुरग्यांक तुमचे बरोबर दवरात, तांचे बरोबर देवाचें उतर वाचात, तांकां शिकयात. आनी आमचो मान्यवंत आग्नेल तशेंच करूंक पावलो आपल्या जिवितांत. अशें म्हणटाले की तो मिसाक वेतालो, आयताराचे मीस हो शेरमांव आयकतालो आनी हो शेरमांव आपल्या बाराबरच्या लागशिल्ल्यांक तो पाठयतालो. एक दीस एक यादनीक, एक पादविगार एके फिरगोजेचो आयकता. बरे भाशेन हो शेरमांव सांगता मान्यवंत आग्नेल. आनी तेन्ना तो म्हणटा, म्हजो आग्नेल व्हड जातना एक बरो मनीस, एक बरो मिस्योनार आनी एक बरो धर्म प्रचारक तो जातलो. आनी ताका लागून आमी सगलीं हांगासर आसा एक गोवायकी कशी ताच्या जिविताची. ताच्या जिवितांतल्यान जायतें बरेंपण आमकां फावो जालां. ताका लागून आमी सगलीं हांगासर आयल्या. म्हणटूच आवय बापायनी हें गोठ मोतीन दवरचें, भुरग्यांक देवाच्या मोगान वाडोवंक. दुसरें म्हणल्यार लव फॉर ईच अदर. आवय बापायनी एकामेकाचो मोग करूंक फावो. आनी तुमी जशीं तुमकां पळयतलीं भुरगीं मामी डॅडीचो कितलो मोग करता, डॅडी मामीचो कितलो मोग करता, ती मोगाळ जातली, ती मोगाळ जातली. लुईस आनी झॅली मार्टीन एकामेकाच्या मोगान वाडलीं ती, आनी ताका लागून तांची भुरगीं मोगाळ जालीं. पवित्र सभेच्या मोगान पडलीं, एकामेकाचो मोग करूंक ती पावली. लव फॉर ईच अदर. आवय बापायनी घोव बायलांनी एकामेकाचो मोग करचो. आनी भुरगें जावन आसा तुमचे मोगाचें फळ, तुमचे मोगाचें फळ. जंय तुमचे मदेकांत मोग आसतलो, त्याग सॅक्रिफीस आसतलो, ही भुरगीं मोगाळ तयार जातलीं. आनी तिसरी सुवातेर मोगाच्या भावा भयणानो, लव फॉर युअर चिल्ड्रन. लव फॉर युअर चिल्ड्रन. आनी पयलें वाचप आमकां परतून उगडास कोत्ता. पयलें वाचप, तुमच्या भुरग्यांक तुमी तिडाय नाकात, तांकां राग येवं सोदी नाकात. तुमची वागणूक तांकां राग हाडटली जावंक फावो न्हय, कित्याक ती उपरांत विजूड जातली. सोम्याची वाट तांकां बरे भाशेन शिकयात, मोगान शिकयात, बरी देख तांकां दियात.
आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता. आनी ताका लागून ही आवय बापूय जी जेजूशी आपल्या भुरग्यांक घेवन आयली काय बरी ती. लूट आसली, गर्दी आसली, लोक जेजूक चेंचतालो सोर भोंवती, पूण ह्या बोबाटांतल्यान ह्या गोड्डेंतल्यान जेजूक मेळूंक ती वेतात. आनी उपरांत आमी दुसरे शीस पळयतात ताचे तांकां धांवडायतात, तोंडामोट करून रावतात. तांकां गोडीक जाय तें कितें म्हणटात, पूण मोगाच्या बाबडानो भुरग्यांक देवाशी हाडात, भुरग्यांक तुमच्या मोगान वाडयात, हें की भोव गरजेचें. आनी मोगाच्या बाबडानो निमाणे सोर शेवटी वचो मोग तुमी देवाचो मोग आनी तुमचो मोग भुरग्यांक दितात न्हू, तो मोग आख्खो समाजाचो मोग करूंक, सृश्टीचो मोग करूंक. भायर आसात भाव भयणां, हो घराब्यानूच तो मोग उरचो ना, हो मोग भायर वेतलो, समाजांत वेतलो, शेजाऱ्यांचो समुदायांत रावतल्यांचो मोग करूंक ती पावतली. आनी ताका लागून ज्या भुरग्याक घराब्यांत मोग मेळटा तो पवित्र सभेचो मोग करूंक पावतलो, तो समुदायांत आसलेल्या भाव भयणांचो मोग करूंक पावतलो. तर आयज आमकां दर एकल्या कुरपा मागुया आनी खेरीत भाशेन पाप सायबाचें हो दाखलो, ही चीट आमचे मतीन दवरून दिलेक्सीत नॉस जेन्ना भुरग्यांक बरे गुणांनी वाडयतल्यात, तांकां कितें तरी शिकयतल्यात, तांच्या काळजांत कित्याक तोरणी वाल माटवार सदांकाल मरो पर्यान उरतलें. ताका लागून पाप साहेब बरो एक इन्सिडंट सांगता ह्या दाखल्यान. आनी तो म्हणटा जेन्ना तो ल्हान आसलो तेन्ना तांची ग्रँड मादर कार्नवाल जाता तेन्ना तांकां कुकीज तयार करताली, पेस्ट्रीज तयार करताली, आनी हें पीठ तेलान घातल्या उपरांत ही कुकीज फुलताली. आनी उपरांत घास मारल्या उपरांत भितर कांयच आसनासलें, पुलक्यो आसताल्यो. तेन्ना ग्रॅनी एक बरी शिकवण तांकां दिताली ह्या भुरग्यांक, पाप सायबाक. आनी पाप साहेब म्हणटा, ग्रॅनी सांगताली सदांच स्वतान चलात, फोटी मारच्यो न्हय. लायज आर लायक दीस फॉल्स कुकीज, एम्प्टी कुकीज. ओक्यो त्यो फोटिंगपणान दोंगेपणान चलता तो मनीस, ताची केन्नाच वाड जायना. आनी पाप साहेब जालो तो आतां आपले ग्रॅनीचो उगडास कोत्ता. मोगाच्या बाबणान आमचे भुरगीं हेंच करूंक पावो, आवय बापायचो उगडास करूंक पावो, बरी देख उगडास करूंक पावो, तांकां मोगान वाडयात. मिशनरी जातलीं ती, जेजूचे गोवाय ती जातलीं. मान नाकात भुरग्यांक, मोगान सांगात, मोग करूंक सांगात. जे मोगान जाता ते रागान केन्नाच जायना, जे मोगान जाता ते रागान केन्नाच जावचें ना. आवय बापायनी सांगातान भुरग्यांची बरी वाड करची ल्हान आसतनाच तांकां बरी देख, देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग करूंक शिकूंक आमकां दर एकल्याक कुरपा आनी बोळ ह्या मिसा भेटेंत मागुया. बोगळ बाबा भयणीनो, देवाचो मोग करूंक आनी एकामेकाच्याय मोगान वाडूंक देवान आमकां आपोवणें दिल्लें आसा. ह्या आपोवण्यांतल्यान देव आपोवणें उपसतात. आमची थोडी मागणी ह्या वेळार आमी दुनिया देवा मुखार दवरत आसतना सदांच देवाचें आपोवणें आमच्या जिवितांत आमी विस्वासान पाडूंक देवाची कृपा मागुया. आमच्या पाप साहेबान, गवळी बापांनी, याज्ञिकांनी आनी मोटवाशांनी आपलें काळीज एका ल्हान भुरग्या सारकें निर्मळ आनी पवित्र दवरूंक आनी हे वरवीं ते आमच्या सोम्याच्या मोगाचो पोरमोळ आपल्या जिविता वरवीं आपले पोरजेताय पावोवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी
आपल्या हातान घाल्ले पोरजेची सेवा करतना भुरग्यां सवें केरीत हुस्को दाखोवंक आनी वेगळोचार करिनासतना शिकपाच्यो सवलत्यो सगळ्या भुरग्यांक एक सारक्यो दिवंक तांकां पवित्र आत्म्याची शक्ती मागुया. अनाथ भुरग्यांक तांचो सांबाळ करतल्यांनी फावो तो मोग दिवंक आनी गरीब भुरग्यांक फावो त्या जेवण खाण आनी शिकप फावो जावंक बापा लागीं मागुया. आयकून घे बापा. आमी आमचेच पासत मागुया. आमी आमच्या भुरग्यांक व्हडलीं सपनां सोपणूक सांगात दितना साद्या चालत्या जिविताच्या वावराचो आनी पेल्याचो मोग तांच्या काळजान घालूंक आनी क्रिस्ती तत्वां वरवीं तांकां वाडोवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या भुरग्यांनी देवाचो ताळो आयकून देव आपणे उदार मनान आनी काळजान स्विकारूंक आमी मागुया. तेच परी आमच्या सगळ्या सिमनारिस्तांनी संवसारीक बुलोवण्याक पूर्ण तरेन पाठ करून आपली आकांनी सुफळायेन करूंक पावूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. भोव मोकळ बापा, खालती मागणी आमची तुजे मुखार आमी दवरल्यांत तांचेर तुजी दयाळत नदर घालून आमकां ती फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. भवानी भयणेनो, हें मोचें आनी तुमचें बलिदान सर्वपद विधार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. मोगाळ बापा, तुजे पोरजेची मागणी आनी दाना मोगान स्विकार कर. तुज्या पवित्र गुटांचे मुणयारपण चलयतात तांची संख्या वाडय आनी तुज्या मोगांत आनी सेवेंत तांकां बाळगून दवर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारा आनी सासणांच्या देवा,
सर्व खाळी आनी सर्वथाय आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ खायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दौलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तुम पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदिणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलीच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरीं जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावर ताचो गूट परगटुया. सुमया जेजू, तुझे मरण आमी सुमरोंताव, तुझे पुनर्जिवनपण आमी परगटाव, तुझ्या येड्याक आमी ऑद्रेकताव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतोल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाकीवन बापा, फिलीप नेरी आनी सिमियांव आमच्या गोवणी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात ती आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन ते मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, तिचो पोती भाग्यवन सुजे, भाग्यवन धर्मदुता, मान्यावून पाद्रे आग्नेल
आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू दाई, पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत सर्व पदवेधार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. देवाचो मोग करूंक, एकामेकाच्या मोगान वाडूंक, आमच्या भुरग्यांक देवाच्या मोगान वाडूंक आनी आमच्या घराब्यांत देव आपोवणी किल्लावन हाडूंक देवाची कृपा आमकां जाय. ही कृपा जीवन आमकां शिकयल्या मागण्यांतल्यान बापा लागीं मागुया. आमच्या बापा सुर्गेची, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां धाडली म्हणून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्कय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदारकाक लुतीन सर्व पातकांतली सुटोई आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. तूं जो जियेताय आनीक राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिडयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. म्हजे करियो म्हाका पावना पूण तुज्या चोत्रान म्हाका भलायकी. Santo
थोडोसो वेळ आमचे दोळे धांपून जेजूशी आमी उलोवया. आमची सुपुल्लीं भुरगीं, आमची वाडलेलीं भुरगीं जेजूच्या हातांत घालुया. आमच्या हाता भायर गेलीं आसत पूण जेजूक बळ आसा तांकां परत आमचे लागीं करूंक. ह्याच मनान बाबार्थान जेजूक आमी उलो मारुया. उबी रावया.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोखाळ बापा, सुर्गींच्या जेवणान आमी धादोशी जाल्या. तुवें पवित्र सुबेच्या शेतांत वोंपलोलें बी ह्या मोगाच्या संस्कारा वरवीं किल्लून वाडो आनी जायते तरणाटे तुजे चाकरेक लागून आपल्या भावां भयणांची सेवा करूंक मुखार सरूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. बसूया. आयच्या मिसांत वांटो घेतिल्ल्या पेट्रियकल सेमिनरी ऑफ राशोल हाचो रेतूर पाद्री दोनात रॉड्रिक्स, सेमिनारींतले प्रोसोर आनी प्रेफेत पाद्री, आपुरबाईचे सेमिनारिस्ट आनी तुमच्या सपोर्ट स्टाफाक आमी चड दिनवाशी. आयज पिलारचो दोंगर तुमच्या आसण्यान मागण्यान तुमी दोवो फूल केलो म्हूण. सेंट सिसिलियाज कॉयर भारी ते शिकतात हें मुजग जावं वाजोवंक जावं गायन करूंक आनी सोबीत वेगवेगळ्या थाळ्यांनी गायन केल्लें आनी कांय बरें आमकां मागणें करूंक ह्या मिसान भाग घेवंक तांणी आयच्या दिसाक आदार दिला. आनी सगळ्या उर्बेन ते कशें गायन करताले ते तुमी बारीकसाणेन पळयल्यात आसतलें. तर आमी तांकां शाबासकी म्हणटा. आनी अशेंच तुमी तुमच्या ह्या पाद्रीपणाच्या आकारणेंत ओदीक खोलायेन मागण्याच्या मोनान मानेमूत आज्ञेला भाशेन तुमी सांत कोर्णाच्या पावंड्यार एक दीस पावंक आमचे आवडे. राशोलच्या सेमिनारींत प्रिचे भाव भयणानो मानेमूत आज्ञेलान दवरलेलें ओत्मीक आनी सांतपणाचें दायज ह्या आमच्या सेमिनारिस्तांनी आनी पाद्रींनी दर वर्सा रोमार काडून ते हांगा घेवन येतात. मानेमूत आज्ञेला भाशेन सांतुले पाद्री ते जावंक आमची मागणी आनी आमचे आवडे. हांगा रोमार आयिल्ली आसा इमॅक्युलेट कन्सेप्शन फिरगोज बेतलांतली. ताचो पाद्विगार पाद्री फिलीप नेरी आमच्या सांगात आयज आसा. ताणें ह्या मिसांत वांटो घेतलो आनी तुमच्या आपल्या फिरगोजकारांक हांगा हाडली. रोमार काडून इतले पयसतावन तुमकां दिनवाशी मानेमूत आज्ञेलान तुमकां सगळी तुमची मागणी पुरी करची म्हूण आमचे आवडे. कांय कळोवण्यो तुमच्या खेरीत इंतेसांव पासत मिसां तुमच्यांनी आमच्या ऑफिसांनी दिवं येतात. आमचे पिलार संस्थेची एक मासीक फादर आग्नेलोज कॉल आनी सातोळे वावराण्याचो इश्ट जो एके भाशेन सुरू जाल्लो राशोल उजवाडा येतात. ताचेर आमच्या मिसांवाच्या वावराची खबर आनी तरणाट्यांक मार्गदर्शन मेळटा. आमच्या ऑफिसा भायर कावंटर आसा थंय तुमच्यान ती घेवं येता आनी सबस्क्रायब करून आमचे झेवियरियन पब्लिकेशन सोसायटीक तुमचो आदार दिवचो. आमच्या पिलारचे संस्थेंत पाद्री जावंक सोदतल्या सेमिनारिस्तांक तांच्या शिकपांत आनी आकारणेंत आदार दिवंक कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार आमच्या बर्सीस डेस्क ऑफिसांत वचून मेळचें. मानेमूत आग्नेलाच्या मुजतीन जायत्या जाणांक मागलेले उपकार आनी देणी फाव जातात ती वायस पोस्टलेशन ऑफिसांत येवन तुमी कळूंक शकतात. ह्या वर्सा आमी सेमिनारीच्या थियोलॉजी हॉलांत पिलार मिशन एक्झिबिशन हें तयार केल्लें आसा. पिलारचे मिशनार वेगवेगळ्या गांवांनी भारतांत आनी परदेसांत वचून जेजूचें शुवर्तमानपूर घडटात. त्या त्या गांवांतली संस्कृताय ह्या प्रदर्शनान दाखयल्या. तर तुमी वेळ काडून थंय वचून बरे भाशेन पळोवंक आनी तुमच्या मिशनरी पुतांचो वावर अणभवूंक आमी मागता. अंडरस्टँडींग वॉट वी सेलेब्रेट ह्या पुस्तकाची उक्तावणी कांय दीस फाटीं जाल्ली आसा. ह्या पुस्तकार पवित्र मिसाचे बाग आनी आमचे मिसाचे भेटेंत कसो वांटो घेवचो हाची म्हायती दिल्या. आमच्या पुस्तक शाळेंत तें पुस्तक तुमकां मेळटलें. तुमकां कोणाकूय पांडालाचो कोर्स दिवची खुशी आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसांत तुमी दिवं येता. नोव्हेंबराच्या 15 सकाळीं 10:30 वरांच्या मिसार खेरीत पिडेवंता पासत कुमसार मीस आनी पवित्र तेलाची माकणी आसतली. तुमच्या घरांत कोणूय पिडेस्त व शेजाऱ्याक वळखीची तांकां तुमी पिलार हाडात. व्हीलचॅराची सवलत तुमकां आमी दितले.
मानेवत आग्नेलाच्या 7 कोरणा पासत मागूंक नोव्हेंबराच्या 15 शुक्रारा रातचे 9:30 वाजता ते सकाळी 5 वाजता नायट विजील आसतलें. हें विजील फादर पेद्रू कॉस्ता आनी तांचो पंगड कोणसुवात हांव चलयतलो. जाता तितल्यांनी येवचें म्हूण आमी मागता. नोव्हेंबराच्या 18 सकाळी 9 ते 12 वरां मेरेन एक ब्लड डोनेशन कॅम्प आमचे मिशन सिमिनारींत आसतलें. जांकां आपलें रगत दिवपाची कुशी आसा तांकां आदले रातीक 6 वरां न्हीद पडूंक जाय. ना तर रगत दिवंक जावचें ना. रगत दितल्यांची पिराय 18 ते 60 वर्सां मदें आसूंक जाय. रगत दिवंक येवचे आदीं 2 वरां पयलो बरो ब्रेकफास्ट वो नास्तो करूंक जाय. तुजें रक्तदान जातलें तुज्या गरजेवंतांक देणें. रक्ताचें दान म्हणल्यार गरजेवंतांच्या जिविताक व्हड देणें. सिंपल आनी राहुल ही दाबोलीची जोडप्यां आपल्याक मेळ्ळो उपकार मानेवत आग्नेला उद्देशी बरोवन सांगतात. जेन्ना 2023 ह्या वर्साक हांव दुसऱ्या वेळा गोरबेसपणाच्या बेसार आसली तेन्ना दोतोरान म्हाका कळयलें की म्हज्या गर्भांत उदक चड आसलें. त्या खातीर कुसव्यांत आसलेलो गर्भ संकश्टांत आसलो आनी भुरगें घडयेक वाचूंक पावचें ना. हांव एकदम निराशी जालें आनी त्या आकांताच्या वेळार हांवें मानेवत आग्नेलाक उलो मारलो. म्हाका जल्मुचें आसलें तें दुसरें भुरगें कशेय भाशेन वाचूय म्हूण. मानेवत आग्नेलान म्हजें मागणें आयकलें आनी ओत्सोऱ्यांनी म्हाका आनी म्हज्या घोवाक एक सुंदर आनी भलायकेन मजबूत बाय दिलें. आयज म्हजें बाय 10 म्हयन्यांचें जालां आनी एकदम बरें आसा. मानेवत आग्नेल तुका हांव दिनवासता आनी मागता तुका देवान आल्ताराचो मान दिवंक आनी बेगीनूच सांत म्हूण तुका आमी पाचारूंक. सगळ्यांनी आमी आतां उबे रावचें आनी आमी हांगासर मागूंक आयिल्ली मागणी इंतेसांवां गरजो देवा फुड्यान आमी दवरची. मानेवत आग्नेलाच्या हातांतल्यान हें उपकार मेळूंक मागणें म्हणून स्क्रिनीर हें मागणें आसा. तर आमी सांगता भावार्थान देवाशी आमी मागुया जें कितें आमकां जाय पळय तें. म्हणुया सोर पदवेदार देवा आमच्या सर्गींच्या बापा आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी ओळखता आनी त्याच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उद्देशी ओचऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानेवत आग्नेल एक नमुणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवत आग्नेलाच्या बागेवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांत मागता. तशेंच आतां मानेवत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंत बरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुमच्यो गरजो मांडात. एक खुणा खोशी फाव कर म्हूण विनयता. आतां आमी मानेवत आग्नेलाक बागेवताचो मान मेळूंक मागुया. म्हजे फाटल्यान हे मागणें म्हणत. अगणीत काकुतीच्या देवा सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमचे बरेपणांक उपकारता जाल्यार मानेवत आग्नेलाक सांताचो मान फाव कर. आमचे पवित्र सुबेचे इगोर्जेचे उगोट परगोटणे उद्देशी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची नावी आमेन. मानेवत आग्नेल विनोती कोर आमचे पासून दुयेंतीचेर मागणें इगोर्जेन जातलें. शेवटाच्या आशिर्वादाक तुमच्यो तकल्यो बागायात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवीधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून देवाच्या मोगान जिवंक आनी एकामेकाच्या मोगान वाडूंक जेजूच्याच नांवान तुमकां धाडटा.